बिरसा मुंडा हो फ्रिडम फायटर आसा आनी तो पयलो फायटर जावन गेल्लो आसा. तेणी पुर्तुगीजा वेळार खूब ते पुर्तुगीजांनी खूब हाल पेश्ट केल्ले आसा आनी ताका तेणी ते प्रत्युत्तर दिल्ले आसा. ते तांच्या साथीदारांनी तांकां ते खूब हें केल्लें आसा आनी तो पयलो हें सामको. जसो बिरसा मुंडा आशिल्लो तसो म्हणजे आनीक कोण जावपाक शकता किंवा भारतान किंवा गोंयान असो जावपाक शकता ताचे सारको धाडस करपी. धाडस करपी तशे खूब जाण आसा पूण आमी ते प्रत्येकाचें आमी डायरेक्टली नांव घेनात. तेणी ते आमचे दोळे मुखार आसा, खूब जाण आसा, खूब व्यक्ती आसा पूण आमी ते घेनात. मागीर तो तेन्ना ताका स्वताक जेन्ना कळटलें तेन्ना ते आमी हें करतले. बिरसा मुंडा आसा हो नॅशनल लिडर तसो आनी 150वी तेजी जयंती आमी साजरी करता ऑल भारतभर. आनी एक संकल्प मोदीन सोडला की सगळे वाठारांनी सगळे ऑल भारता भितर सगळ्यांची तेजी जयंती मोठे धबाज्यान तेजी सुरू जावची असो एक निर्णय आनी ते सगळे भारतभर तेजी जयंती साजरी करतात. खरो हो बिरसा मुंडा आसा हो ST समाजाचो शेड्यूल ट्रायब जे लोक आसा, जे आदिवासी जे लोक आसा त्यांचो हो लिडर आसा. आनी तेणी ब्रिटिशा वेळार पयलें जे सुरवातीक जे आंदोलन ताणें केल्लें तें बिरसा मुंडान केल्लें. आनी ताका हालींच जे मोदी जेन्ना हितून आयले, तेंची जेन्ना सत्ता आयली तेजे हितूनसून तेजे बिरसा मुंडाचें नांव फुडें आयलें. नाजाल्यार पयलीं लोकांक कांय खबर नाशिल्लें पूण मोदीचे कारकिर्दीन तेजे बिरसा मुंडा कोण, हेचें नेतृत्व कितें आशिल्लें आनी तेणी ब्रिटिशा वेळार कशें हाल अपेश्ट करून लोकांक कशें फुडें काडलें हेचें म्हत्व आयज आमकां कळून आयिल्लें आसा. आनी खरोखरच आमकां ST बांधवाक किंवा ऑल समाजा भितरचो लिडर आसा हो. फक्त STचोच लिडर न्ही, हो समाजाचो लिडर आसा. सगळे समाजाक बरोबर घेवन तेणी ब्रिटिशा विरुद्ध बंड फुकारलेले. तेणी स्वातंत्र्य मेळपा खातीर आपले जिवाची हाल अपेश्ट करून ते स्वतंत्र हितून लड्यान भाग घेतलेलो आसा. असो हो नेतो आसा. आमी आयज हांगासर बिचोलच्यान ती हांगासर आमी आमोण्या रावल्याक पालखेचें स्वागत करपाक. आनी आमची आतां ती रॅली आसा ती आमोणेच्यान सगळे पिरवळ मार्सेल पिरवळ करून मागीर सांगाता तेजेर आमची बोरये जातली. बोरये साईबाबाच्या देवळा कडेन ताचो मोठो जाहीर रित्या प्रोग्राम जातलो. थंय मोठे भाशण सगळ्यांचे रमेश तवडकर सर आसतले, सगळे नेते आसतले आनी मोठ्या दबाज्यान आमची ही रॅली आसा ती हें जातली, सुरू जातली. आजून सुरू जावना पूण तुमी पळयता आसतले सगळे जे सामके उत्सावी आसा, रॅलीक पार्टिसिपेट जावपाक उत्सावी आसा ते सगळे कार्यकर्ते आमचे जे उत्साहान हांगासरल्यान आतां रॅली सुरू वयतली. म्हाजें नांव रोहिदास केरकर, हांव एक्स सरपंच केरी पंचायत. आमची तशीच सरपंचूय आयिल्ली आसा, सगळे पंचूय मेंबर आयिल्ले आसा, सगळ्या वाठारांतले सगळे इनवॉल्वमेंट तांचो आसा. बिरसा मुंडा जे आसा पळय तांकां आमी भगवान म्हणटा. तांकां धर्तरी आबा सुद्दां म्हणटाले. कारण हे मुवमेंट जे आसा ते फक्त ST वा आमच्या समाजाचेच न्ही, हे सगळ्या लोकांनी फुडें सरूंक जाय. कारण ते जे लिडर आशिल्ले न्ही तेंच्यांनी नेचर, फॉरेस्ट, जनावरां राखपा खातीर चड मोठी चळवळ केली. आनी आमच्या समाजाक जो समाज ही धर्तरी राखतालो तांची तेणी राखण केली. सो आयज तेज्या ह्या जयंती दिसा आमकां भायर सरोंक आमी तेजें हें नांव दवरता. आनी आमी तेणी जे प्रिंसिपल लेड केल्या जे आमच्या समाजा खातीर आसा, अपलिपमेंट ऑफ आमचो समाज जो आसा, तशेंच ह्या नेचराचें हे धर्तरीचें जें रक्षण करपाक ताणें जें आमकां शिकवण दवरून दिली आसा पळय तीच आमी सगळीं फुडें चलयतली. ह्या उद्देशान आमी आयज हे रॅलीक जॉयन जाल्ली आसा. म्हाका सांगात की बिरसा मुंडा जे आशिल्ले ते ब्रिटिशा टायमार जे लँड ग्रॅब करताले तांचे खातीर झगडटाले. आनी आतां सुद्दां जर पळयत जाल्यार म्हणजे जे ST भाव भयणां जे आसा तांची सुद्दां लँड आजून तेंच्या म्हणजे नांवार जावंक ना. ताचे बद्दल तुमी कितें सांगता? बरोबर. आतांची जी परिस्थिती आसा, जे ST जे आसा पळय ते खंय तरी मुणकार लागलेले आसा, टेनंट लागलेले आसा. हांगा आमी लँड ग्रॅब करता म्हणून आमी खूब बोवाळ घालता. पूण एक बारीक नोट करीत जाल्यार हांगा पयलीं आमच्या लोकां मदीं अवेरनेस ना. हांव लोकांक एज अ एडवोकेट, हांव एक एडवोकेट म्हणून लोकां कडेन मागता की तुमी तुमचे रायट्स क्लेम करा. टेनंट जाल्यार तुमी टेनंटाचे रायटीक चला, मुणकार म्हणून चला. जर तुमचे 14च्या उतारान नांव लागिल्लें ना, अदर रायट्स आसा, तरी तुमी कायद्याचे दार हें करा. फाल्यां दिसता की कोणा कडेन हा पयशे वा कोर्टान कोण वयतलो, फ्री लिगल एड म्हणून आसा जे ST खातीर जेचो इनकम सामको कमी आसा तांच्या खातीर फुकट आदवोगादूय आसा. सो जर तूं कायद्याचे थ्रू गेलें जाल्यार फाल्यां म्हाजो जागो हेणें घेतलो हें म्हणपाक मेळचें ना, कित्याक कायदो तुजी प्रोटेक्शन दिल्लें आसा. भगवान बिरसा मुंडाची
जन्मतिथी जावन आसा आनी भगवान बिरसा मुंडा हो पयलो असो योद्धा जावन आसा जो इंग्रजां विरुद्ध झगडलो आनी इंग्रजांक ताणें हारायलेंय बी अशें तेजी उगडास म्हणून आज आमी ही रॅली घेतात आनी हांगाच न्हय गोंयानूच न्हय अख्ख्या भारतांत ही रॅली चालू आसा आनी ताजी जयंती बी मनयतात उगडास म्हणून. कितवी जयंती तुमकां खबर आहा? 150वी जयंती आनी ताचो जल्म रांची हांगासर अलिवूड ह्या गांवांत जाल्लो आसा. एक सामान्य मनीस अख्ख्या इंग्रजा विरुद्ध बंड करता हाची उगडास आमी सदांच मनान दवरतले आजूच न्हू फुडें सुद्दां दवरतले. पळय ती जयंती सेलिब्रेट करता तो अवेरनस जी आमची संस्कृताय जी आमी राखोंक जाय न्हू ती खूब अशी लोकांक खबर ना अजून पर्यंत. म्हणून ही जी रॅली आमी न्हू ही आमी आतां तिसवाडीची रॅली पळय हाडला ही मेन रॅलीक जॉयन जाल्ली ती सगळे गांवांतल्यान आमी हाडला आनी हाडटा आसतना म्हाका गांवांतले लोक खूब जाणांनी विचारली ही कसली रॅली ही तुमी कितें करता. आमी एक्सप्लेन केलें तांकां की आज बिरसा मुंडाची वीक आसा बिरसा मुंडाची रॅली आमी मनयता आनी बिरसा मुंडाची रॅली कित्याक पळयता की बिरसा मुंडा आसा तो आमचे जमिनी खातीर खूब लढला आनी तो बेनिफीट आसा तो आमच्या गोंयकारांक म्हणजे आमचे गोंयचे ST आसा त्या लोकांक मेळपाक जावो आनी तो लोकांक मेळोंक जाय आमी कितें करूंक जाय. बिरसा मुंडान जे पळय फ्रिडम स्ट्रगल केला आमच्या ST खातीर तातूंत आमी कितें शिकला जावं आमी कितें शिकपाचें आसा आमकां कसलें इन्स्पिरेशन मेळ्ळा हें सगळें आमच्या लोकांक आमी एक्सप्लेन करून सांगता आनी त्या खातीर ही जी रॅली आसा ही रॅलींतल्यान आमचो कल्चरल प्रोग्राम संस्कृतीक प्रोग्राम आनी अवेरनस प्रोग्राम हे सगळें आमी आमच्या लोकांक त्या निमित्तान आमी सगळें सांगता. कितें आसा पळय आतां हांव गोवा कमिशनर ह्या नात्यान काम करता. म्हाका कळोन चुकलां कितें आमची जमिनी आसली आदीं ते जमिनी आमचे जे आमचे फार्मर्स आसा हे आमचे ते कामूच करूंक उरले थंय. ते केन्ना पेपरार घालपाचें जावं हें तेंच्या मनाक केन्ना येवंकूच ना आनी तेन्ना न्हू आमचें रिलेशन बरें आसतालें कोणा कडेन भाडकारा कडेन आनी आमी टॅनंटा कडेन बरें आसतालें. पूण मागीर तेन्ना जमनीक तितको वॅल्यू नासलो डिमांड नासलो. हळू आतां जमनीक आतां भयंकर डिमांड आहा कळ्ळें न्हू आनी भयंकर डिमांड आसल्या कारणान हे कोण थर्ड पार्टी कोण ओनर आसा ते पळयता हाजी अंके कडेन जमीन आहा त्या जमनीचेर तांकां कांय मेळना म्हणजे 114 फॉर्मार कांय मेळना टॅनंट्सांचें नांव मेळना आदर रायट कॉलम मेळना. सो ते एनक्रोच करता ट्राय करता एनक्रोच ती जमीन हडप करपाक अशें ट्राय करता. सो मागीर खूब अशा लोकांक आजून खबर ना की गोवा कमिशन आसा गोवा कमिशनाक येवंक जाय. सो आमचो हो अवेरनस प्रोग्राम चालू आनी हो लँड मॅटर जमनी मॅटर कित्याक जमनी मॅटरान हो आमकां एक इन्स्पिरेशन आमच्या बिरसा मुंडा कडेन की जल जंगल जमीन हेजी तेणी खूब लोकांक फायदो करून दिलो खूब झगडलो तो आनी तो मेल्या नंतर म्हणजे ताजी डॅथ जाल्या नंतर 1908 ह्या वर्सा ब्रिटिशांक फोर्स करचें पडलें एक छोटा नागपूर टेनन्सी एक्ट हें तेंच्यांनी इनॅक्ट केलें आनी हें एक्ट इनॅक्ट केल्या नंतर हें जालें तेन्ना मध्य प्रदेश जालें. ताज्या नंतर हें सगळें स्टेटींग आपल्या गव्हर्मेंटांनी केलें आनी एट द सेम टायम गोवा गव्हर्मेंटानूय केलें तें. आतां गोवा गव्हर्मेंट टेनन्सी एक्ट आहा न्हू त्याच्या मार्फत आमचे जे पळय कोणा कडेन जमिनी आसा तेणी अंडर सेक्शन 7 हे डिक्लेरेशन करून घेवंक जाय. पूण तेज्या आदीं कोणूय तर तांकां डिस्पॉजेस करता धांवडयता जाल्यार गोवा कमिशनाक अधिकार आहा तांकां न धांवडोवपाक म्हणजे तांकां रिस्ट्रेन करपाक. हांव दाकू मडकेकार जिल्हा पंचायत सदस्य आनी ह्या बिरसा मुंडा जयंती सेलिब्रेशनाचो एक मेंबर. हांव पळयता हांव पयले सुवातेर देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाईचें अभिनंदन करता की भगवान बिरसा मुंडाची जयंती ही साजरी करप देशभरान तेणी संदेश दिल्लो आसा आनी देशभरान भगवान बिरसा मुंडाची जयंती वेगळ्या स्टेटीन साजरी जाता. तेतल्यान गोंय सरकार आनी केंद्र सरकार यांच्या माध्यमांतल्यान ट्रायबल डिपार्टमेंट यांच्या माध्यमांतल्यान आयज गोंयान बरे पैकी रॅली आनी सांस्कृतीक कार्यक्रम सगळे कडेन जायत आसा आनी एक बरो लोकांचो एक प्रतिसाद मेळटा. आज ह्या भगवान बिरसा मुंडाचें चरित्र आनी तेजे विचार लोकां पर्यंत आनी फाटले पिढीक कळचे खातीर एक भारत सरकारान जो संदेश दिला आनी तो संदेश ह्या फाटले पिढीक तेचें चरित्र आनी तेचे विचार
जल जंगल आणि जमीन हो त्यांचो विचार आणि आदिवासी एक झारखंड गांवांतल्यान एक ल्हानसो भुरगो 25 वर्साचो हो कितें करूं शकता हेचें उदाहरण ह्या सगळ्या जनते समोर आणि येणाऱ्या पिढी बरोबर आसचें ह्या उद्देशान भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भाई हांच्यांनी हो दिल्लो संदेश हो जगभरान देशभरान आयज चालू आसा. गोंयान आमचे राष्ट्रीय ST मोर्चाचे सेक्रेटरी रमेश भाई तशेंच हांगा गोंयची जबाबदारी तेणी घेतल्या कारणान आज सगळे कडेन मंत्री आमदारांचो प्रतिसाद आणि त्यांच्या सहकार्यान गोंयभरान हो सगळ्या लोकांचो सहकार्य घेवन आज गोंयान म्हाका दिसता वातावरण तयार जाल्लें आसा. बिरसा मुंडा खोड हे कितक्या लोकांक थोड्या जाणांक खबर नासली पण ह्या आजच्या रॅलीच्या माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत पावपाचो एक संदी दिल्ली आसा. आणि लोकांनी ज्या संकल्पनेतल्यान आमी भगवान बिरसा मुंडाची जयंती आणि भगवान बिरसा मुंडाचे विचार भगवान बिरसा मुंडाचें जीवन लोकां समोर दवरपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान फाटले सादारणशे आमी जागृती खातीर 1-2 म्हयने आमी प्रयत्न केले आणि ताचेंच आज सबंद प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान प्रत्यक्ष गोंयकारांनी ताजें प्रत्यक्ष प्रगट दर्शन पळयल्लें आसा. आज साखळे साकून आमचो दुसरो दीस सुरू जालो. आमचे बिचोलीचे आमदार आमचे डॉक्टर शेट्टी आणि प्रेमेन शेट आमचे मयेचे आमदार हांच्या उपस्थितीन जे आसा न्ही आमी साखळेच्यान आमचे साखळेचे आमचे सगळे प्रमुख जे आसा न्ही आमचे सुर्लकर हांच्या हातूंतल्यान सुरू जालो आणि ज्या तरेन ती बिचोलीच्या सगळ्या लोकांनी 70च्या आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी ज्या रॅलीचो प्रतिसाद जो आसा तो उखलून धरलो तोच फुडें कंटिन्यू आमी आमोणे ब्रिजान पळयलें. आमोणे ब्रिजा वयल्यान संपूर्ण फोंडें तालुक्याचे तिसवाडी तालुक्याचे अशे आमचे मोटरबायक रायडर जे आसा ते सहभागी जाले आणि सादारणशे 2000 पेक्षा चड म्हाका कल्पना नाशिल्लें. हांव 1000च म्हणटालो ताजे पयलीं सुद्दां म्हणजे दर दिसाक 1000 आसताले पण ज्या तरेन लोकांनी प्रतिसाद दिला ताका अप्रतीम म्हणजे हांव सगळ्या म्हज्या आमच्या कार्यकर्त्यांक आसा न्ही सॅल्यूट करता. आणि एक अर्थान बिरसा मुंडाचो जो विचार आसा तो लोकांक पटलेलो आसा म्हणजे त्या दृश्टिकोनांतल्यान की आमकां ताजें काम ताजे विचार आसा न्ही समाजाक रुजोवपाची गरज आसा न्ही आणि समाजा मध्ये अशा तरेचें एक प्रेरणादायी काम आमकां करपाचो संकल्प आमी श्रमदामाच्या माध्यमांतल्यान आसूं दी आमी बलराम शिक्षण माध्यमाच्या आसूं दी लोकोत्सवाच्या संस्कृतीचें रक्षण करपाचें दृश्टिकोनांतल्यान हें काम फुडल्या काळांत हातांत घेवपाचें आसा आनी तें काम करतना आसा जात न्ही भगवान बिरसा मुंडा सारकें जे नेतृत्व आसा जे आदिवासी समाज जल्माक आयले आणि आज खऱ्या अर्थान आसा न्ही देशाचें नेतृत्व म्हणजे ताजे आज आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी आणि संबंध देशाच्या लोकांनी एक्सेप्ट केल्लें आसा आणि त्यामुळे आमकां हो सगळो कार्यक्रम करता आसतना विचार प्रसार करता आसतना आमकां खूब गर्व अभिमान दिसता सगळ्या कार्यकर्त्यांचो ज्या तरेन तांणी अप्रतीम प्रतिसाद आमकां सगळ्यांक मेळिल्लो आसा आणि तो तुमच्या प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान म्हणजे हांव सांगता तशें न्ही म्हणजे विशेष करून जर गोमंतकान म्हाका टीव्हीन जर पळयलें जर जायत न्ही की हो सगळो व्यू जो आसा न्ही तो लोकां समोर दवरलो आसा आणि हांव सगळ्यां कडेन मागतां फुडले उरिल्ले दीस आसा अशाच तरेचे संबंध गोंयच्या आमचे भाव आसा भयणी आसा आमचे कार्यकर्ते आसा ताणें प्रतिसाद दिवचो आणि 20 तारखेचो समारोपाचे कार्यक्रम आसा न्ही संबंध गोंयभरांतल्यान जे आमचे कार्यकर्ते हितचिंतक आसा सगळ्यांनी सहभागी जावचें अशी अपेक्षा व्यक्त करता. आतां सांस्कृतीक कार्यक्रम चालू आसा आमचे आज म्हणजे सांस्कृतीक आमची यात्रा हांगा जेन्ना पावता त्यानंतर कंटिन्यू जो आसा न्ही सांस्कृतीक कार्यक्रम आणि हो जो आसा न्ही दर दिसाक आमी करता म्हणजे काल आमी
साखळी रवींद्र भवनाक आसा न्ही ताचो सांस्कृतीक कार्यक्रम आसा भरगच्च कार्यक्रम जो आसा न्ही आमचे गोपाळ सुलकर आनी बाकी सगळ्या टिमीन आसा न्ही तो केल्लो आसा. आज फोंडे म्हालांतले सगळे जे आमचे म्हणजे चारय मतदारसंघात जे आमचे कॅप्टन जे आसा मॉनिटर काम करपी आसा सगळे जे आसा ते टीम आसा की त्या टिमीच्या माध्यमांतल्यान आतां कार्यक्रम सकाळ पासून कार्यक्रम चालू आसा आतांय तो कंटिन्यू कार्यक्रम चालू आसलो म्हणजे फाल्यां तसोच म्हणजे दर दिसाक रॅली सोंपले उपरांत रॅली जॉयन केले उपरांत ती फुडली गजाली चालू आसतल्यो जो लेट पर्यंत चालू उरतलो. फाल्यां आमी बोरयेच्यान सुरू जातली कुडचड्यार वतली आनी कुडचडें आणि धारबांदोडा म्हणजे तालुका म्हणजे सावर्डे मतदारसंघाचे जे सगळे स्वयंसेवक आसा बायक रायडर आसा ताका जॉयन जातले फाल्यां आयतार आसा त्यामुळे म्हाका दिसता विशेष करून जे आसा न्ही बाकीचे सगळे फोंड्या तालुक्यात सुद्दां आसा खूब मोठे प्रमाणांत आसा न्ही कार्यकर्ते लागींचे कार्यकर्ते आसा तेय जॉयन जातले आनी जेणे करून ही यात्रा फाल्यां कुडचडें सावर्डे परवां सांगे अवेरा आमी मडगांव सालसेत आनी लास्ट समारोपाचो कार्यक्रम आसा न्ही काणकोण. समारोपाचो कार्यक्रमाक आमी खूब भव्य आमी करपाचो प्लॅन केल्लो आसा काणकोण रवींद्र भवनाक जो प्लॅन करता आनी ह्या कार्यक्रमाक आमचा ट्रायबल वेलफेअर खात्याचे आमचे भारत सरकाराचे मंत्री दुर्गादास उईके येता तशेंच आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ते उपस्थित आसतले बाकीचे आमदार मंत्री ते सुद्दां ह्या सगळ्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसतले की त्यामुळे त्यांच्या हजेरीक उपस्थिती आसा न्ही समारोपाचो कार्यक्रम करता.